सार्वजनिक गणपती आणि आमचे सगळे लोक जे आमचे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीत आख्खे मुरमुगांव तालुक्यात म्हणजे वास्कोचे जावं मुरगांवचे जावं सगळे जाण जे गणपती विसर्जन करपाक मॅक्सिमम लोक हांगा आमच्या बायणा बिचार येतात आनी आमी एवरी इयर आमी ट्राय करता कितें बरे भशेन जावचें लोकांक त्रास जायनासतना आनी त्या प्रमाणे हे फावटी सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा तेज्या लागून आमच्या वांगडा मुद्दम आमचो मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर आसा आमचो SDM आमच्या बरोबर आसा तशेंच आमचो मामलेदार आमच्या बरोबर आसा हांगा येयलो आसा आमचो PI SP आमच्या बरोबर आसा ट्राफिकाचे लोक आसात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे JE AE हे बरोबर आसा गॅमन इंडियाचे आसा म्हणजे डिस्ट्रिक्टचे लायफ गार्ड तांकां आमी आपयलेले आसा आनी आमची हांगली युथाची टीम जे वार्षिक हांगा बऱ्या पद्दतीन काम करता जे सगळे आमचे निर्मलाय आसता बाकीचे जे अनवॉन्टेड जे सामान हांगा पडलेले आसता ते सगळे क्लीन करपाची जबाबदारी घेतली आसा तेजे बरोबर म्युनिसिपालिटीचो आमकां सपोर्ट मेळटा तेजे भितर फूल क्लिनींग करपाक लागून आनी मेन म्हणटा ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून आमच्या बरोबर आमचो SDM मामलेदार तसोच USP PI हे हांगा येयलेले आसा कित्याक हांगा बऱ्या भशेन विसर्जन जावचें म्हणून कित्याक आमचे इंडिविज्युअल गणपती असतात बट सार्वजनिक गणपती सुद्दां खूब वाडलेले आसा आमचे सो तेजे लागून 7 दिसाचे आसा 9 दिसाचे 11 दिसाचे त्या प्रमाणे हे सगळे काळजी घेवपाक लागून आपयला मेन लोकांक लायटिंगेचो इशू जावचो न्हू म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां आपयला रोड्स जे हांगा न्यू जावपाचो आसा ताचे पयलीं मातशें लेवलिंग करपाक लागून तेजे लागून तांकां आपयलेलो आसा आनी हो गणपती विसर्जन म्हटल्यार तुमी जाणा हो आमचो सगळे अख्ख्या गोंयकारांचो जो अख्ख्या देशा भितर हो एक धार्मीक प्रोग्राम जो आसा तो एक सगळ्यात म्हत्वाचो आसा आनी हो बऱ्या भशेन लोकांक सगळी फॅसिलिटी मेळची तेज्या लागून हे एक मुद्दाम हांवें इन्स्पेक्शनाक लागून सगळ्यांक आपयलेलें आसा आनी एक म्हाज्या तर्फे जे सजेशन आसा ते तांकां हांवें दिल्लेले आसा कशें आमी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करतले बाकीचे आमचे कलेक्शन करपाचे जे वेस्ट कलेक्शन आसा ते कशें मेंटेन करतले सो हेज्या लागून आमी ही आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा येयलेले आसा हांव ताका खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक ते सगळे जाण हांगा इनवॉल्व जालो कित्याक एक मेजर कितें बायणा बीच म्हटल्यार कित्याक आयज आमचो एक टुरिजम सायडीकसूनय जावं बाकीच्या सायडीकसून हो आयज वाडत आसा आनी आयज त्याच प्रमाणे जे विसर्जनाक मॅक्सिमम लोक आयज आख्खे मुरगांव तालुक्याचे लोक हांव पळयता तशेंच आमचे सार्वजनीक गणपती सगळे जाण आमचे हांगा बायणा बिचाचेर येवपाक लागलेले आसा आनी तेजे लागून जे लायफ गार्ड आसा डिस्ट्रिक्टचे तांकां एक फ्लोटींग डेस्क करपाक लायला जे व्हडले गणपती आसा तांकां भायर व्हरून विसर्जन करपाक लागून सो एक आमची फ्लोटींग जेटी टायप केलेली आसा जेचेर गणपती दवरून ते आमी भायर व्हरून व्हरतले एवरी टायम ते बरें काम करता सगळे लायफ गार्ड बरें सपोर्ट करता आनी ते आपली कसलीच इन्सिडंट ना जाता ते सगळी जबाबदारी घेवन बरे भशेन हो विसर्जन जावपाक लागलेलो आसा हांव मागता सगळ्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी पुलिसां कडेन आमचे SDM कडेन मामलेदारा कडेन बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन जे हिसपान तेंचे इन्स्ट्रक्शन आसा त्या प्रमाणे सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें म्हणून अशें सगळ्यां कडेन हांव मागता स्मूथली जाल्लो कसलोच विशय ना येता लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो कित्याक आमी थंयसर आमची जी टीम आसा सगळी हांगली लोकल्स भुरग्यांची ते सगळे आपले डस्टबीन बॅग घेवन रावता एक आमी 2 कावंटर केल्लो आसा जी देवाची फुलां बाकीचे जे आसा पळय निर्मला जे आमी म्हणटा ते सगळे हाडून थंय घालचे म्हणटा कोण घालना सुद्दां चुकून खंय पडले जाल्यार ते भुरगे वचून हाडून ते थंय घालता आनी नेक्स्ट डे म्युनिसिपालिटी गाडी येवन ते घेवन वयता सो अशें आमी हें केलें आसा बट देवाची जी फुलां आसा बाकीची आसा ती सगळी आमी कलेक्ट करून एकी कडेन दवरता म्हणजे वांगडा आमी खंय डिस्पोज करना ती सगळी एकी कडेन दवरून आमी वांगडा एकूच टायम जाले 11 दिसाचो गणपती जावन ती आमी लास्ट टायम कितें केलेलें आमी एक उणको काडलो आनी तेजे भितर ती पुरण घातली म्हणून ती आमी गार्बेजी कडेन धाडना या डस्टबिनान उडयना आमी ती सगळी कलेक्ट करून एक कडेन उणको काडून मागीर म्युनिसिपालिटीक सांगून तेजे भितर सगळे तो डंप करता कित्याक ती देवाची ताका एक धार्मीक म्हत्व आसा सो ते आमी खंयसरूय उडोवपाक दिना सगळे भुरगे ही आमची जी लोकल टीम आसा ते सगळी जबाबदारी घेता सगळ्यांक चवथ आसा ती बऱ्या भशेन स्मूथ जावची आनी सगळ्यांनी हांगले जे प्रशासन आसा तेंचे कडेन कॉपरेट करचें म्हणून हांव इतलेंच तांकां सगळ्यांक अपील करता Coming Ganesh Chaturthi and Baina beach being a major visurgence spot in Vasco, the MLA Mormugaon had called a joint site inspection with various stakeholders to discuss the various topics, basically like the maintaining of the law and order situation, then the collection of garbage, then the illumination, then the repair of roads, etc. And the stakeholders are made aware of their responsibilities, what they have to take care of.
डेप्युटी इन्स्पेक्शन MLA संतोष आंबोडकरान जे मागयला हांगा गणपती विसर्जना खातीर आनी सगळेच डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आनी सगळे पुलीस ट्रॅफिक सगळे आसा हांगा एवरी इयर हे आमी इन्स्पेक्शन करतात आनी एवरी इयर तांकां आमच्या लोकांक बरी सोय दिवपाक जेन्ना विसर्जनाक खंय तरी कांयच त्रास नासतना बीच बरी क्लीन दवरपाचें तें आमच्या मनान आसता म्हणून एक बरें आसता बाबा आमदारान स्वता आपणाचे व्हॉलंटियर्स दवरल्या जे व्हॉलंटियर्स आपणाचे निर्मल्ले आहा ते काडून सगळे हांगा हाडून एक कुती घालून ते दवरतले आनी आमची व्हेकल घेवन खंय तरी खाली करतले आनी बाकीचे कितें जे आमकां थ्रू म्युन्सिपालिटी लागता ताका आमी प्रॉमीस केला बाबा जे लागतले डस्टबीन बॅग जावं नाजाल्यार आनी कितें लायट्स घालपाचें कितें आसूं ना तें आमी सगळें आमी पळयता म्हटल्यार आनी एक बरो बीच बरो दिसपा जाय आनी एक बऱ्या भाविकांक थंयसून हांगा गणपती विसर्जन येता कसलो त्रास जावपा येना म्हूण ती आमी सगळी सोय प्रोवायड करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.